उलयता आम्ही कोकणी उलयता आणि कळना आमचं गाव कोकणी आमची गोंयची भास तीच करूया राजभास 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 आम्ही इगोचे बेतां आणि एकामेकाक मेळून आमी कोंकणी उलयता देवळान बेतां आमी इगोचे बेतां आणि एकामेकाक मेळून आमी कोंकणी उलयता कोंकणी आमची गोंयची भास तीच करूया राजभास 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 आम्ही खंडारा म्हणटा आम्ही फुगडी गाजयता तेन्ना नाचता सगळो गांव आम्ही मस्त वाजयता आम्ही खंडारा म्हणटा आम्ही फुगडी गाजयता तेन्ना नाचता सगळो गांव कोंकणी आमची गोंयची भास तीच करूया राजभास 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 मराठी शिंगता पूण घरा कडेन वचून आमी कोंकणी उलयता पुर्तुगेज मागता मराठी शिंगता पूण घरा कडेन वचून आमी कोंकणी उलयता कोंकणी आमची गोंयची भास तीच करूया राजभास 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 ओके थँक्यू मोठ्यान ताळी विजया कला मंडळ ताजे नंतर सगळे फॅन्सी डे आता हेजे फाटल्यान घेतलो सगळ्यांनी रेडी रावचे ओके विजया कला मंडळ नंबर 2 अशी आता मदी येत हॅलो हॅलो विजया कला मंडळ फोंडा कोर्टे घेऊन येता कुणबी डान्स नंबर 2 हाजे फाटल्यान सगळे वेशभूषा स्पर्धक ज्युनियर उरल्यात सिनियर उरल्यात ते सगळे एक बरोबरांतल्यान मागीर सरस्वती कला मंडळ हांचे लोकनृत्य पंगड येवपाचो आसा आणि मातशे फुडें येयात मातशे ओके येणे
बाळाल्यो गागऱ्यो शेंड्यो वाळात सोडून आडगळा नाही वाळा रे सोडून आडगळा नाही वाळा उच उच डोंगरा साय साय रुका हे रुका काढले जाणट्यानी रे हे रुका काढले जाणट्यानी उच उच डोंगरा साय साय रुका हे रुका काढले जाणट्यानी रे हे रुका काढले जाणट्यानी जाणटे नेणटे भाव माझ्या इरा ताळिया येल्यांचो देवरंबा रे ताळिया येल्यांचो देवरंबा जाणटे नेणटे भाव माझ्या इरा ताळिया येल्यांचो देवरंबा रे ताळिया येल्यांचो देवरंबा पिल्लुकीच्या नादान बाय बोलल गोविंदा पायान चलमदी असताना वकर कशी गेली शेजारा हातीन वावळी मुठवीन कानळा ही कानळा घेऊन आम्ही कुळार मर्यादा रे ही कानळा घेऊन आम्ही कुळार मर्यादा कुळाराच्या वाटेन माड्याचे जिलागे कुळाराच्या वाटेन माड्याचे जिला सदा संबीरा बिला भितर कांदळी तरपो आज मोर थंय चुन्न पिकल्या थंय आज मोराच्यो काढल्यो काती सोगराती जोडवाती उड रे मोरा पिला सोडून मोर गेला डोंगरात सूर्या उदेला रामा घरा सूर्याचो उजवाड आख्खे तेरा सूर्या उदेला रामा घरा सूर्याचो उजवाड आख्खे तेरा दर्याच्या देगे गोताल्यो गुऱ्यो रागाल्यो गुऱ्या मी खेटाल्यो रे रागाल्यो गुऱ्या मी खेटाल्यो दर्याच्या देगे गोताल्यो गुऱ्यो राजाल्यो गुऱ्या मी खेटाल्यो रे राजाल्यो गुऱ्या मी खेटाल्यो दर्याच्या देगे गरबांला चानिये देरगे लावोनिये शंकरागे देरगे लावोनिये शंकरागे हे बोरीचे बुमर काटे ते बोरीशी रे हातीन कुकुर मुठीन भरा यो गो बोरीच्या मुळात हे बोरीचे बुमर काटे ते बोरीशी रे हातीन कुकुर मुठीन भरा यो गो बोरीच्या मुळात चला बाय चालू कर हे बोरीचे बुमर काटे ते बोरीशी रे हातीन कुकुर मुठीन भरा यो गो बोरीच्या मुळात नंबर 9 परीक्षा में दोनों जूनियर कैटेगरी समयरा काउंटर जजेस जूनियर कैटेगरी नंबर 9 स्टार्ट काली माता Love me,
शाबाश मोठ्यान ताळी दाबात आहे या नंबर 7 सिनियर कॅटेगरी समिता धावून देता येसोबाई समिता सिनियर कॅटेगरी येसोबाई हाजे वाटल्यान ते 4 जाण ते रेडी रावचे रोकडो हांव सरस्वती कला मंडळ हांगा घेतलो या मस्त बेगीन या हांगा आयल्यान सिनियर कॅटेगरी वेशभूषा बेगीन यात स्टार्ट. काय औरंगजेबाशी समझोता म्हणजे त्या औरंगजेबा पुढे संपूर्ण शरणागती तीही 8 वर्षे निर्धाराने झुंज दिल्यानंतर शेकडो सरदार मारले गेले हजारो सैनिक कापले गेले मुलूक उजाड झाला आणि आज या घडीला तुम्ही आम्हाला हा सल्ला देता आहात पण तर मग पंत या घडीला स्वारी खरोखरच एकाकी पडली आहे आणि त्यांना साथ सोबत करणारी ही महाराणी ठाम वेडी आहे बाबडी आहे दुर्दैवी आहे. आई जगदंब काय म्हणता अशा वेळी पडतं घ्यावं लागतं. थोरले महाराज आज हयात असते तर त्यांनी देखील हेच केलं असतं म्हणता. तर मग पंत तुम्हाला थोरल्या महाराजांचा दिल कधी कळलाच नाही. थोरले महाराज हा विधात्याचा एक चमत्कारच होता. ते जेवढे आम्हाला समजले उमजले त्यावर आम्ही सांगू शकतो की स्वारीने आज जी पावले टाकली आहेत त्यात पावलावर थोरल्या महाराजांची देखील पावले पडली असती नव्हे तर त्यांना ती टाकावी लागली असती. बोला पण अष्टप्रधान मंडळाचं जर हेच मत असेल तर या सह्याद्रीच्या कुशीतल्या काळ्या मातीवर तुमची मायाच नाही म्हणून आज अशी लाचार तडजोडी बोटचे बी भाषा करता आहात. पण या सह्याद्रीच्या कडेकपारीवर या काळ्या मातीवर माया करा. इतकी माया करा की तिच्याकडे कोणी वाकड्या नजरेनं जरी पाहिलं तरी तुमच्या तळपायाची आग मस्तकात फिरेल आणि तुमची झोप उडेल. दुश्मनाला नेस्त नाबूद करण्याचा बा तुमच्या अंगी संचारेल. 2 मंत्री फितूर काय झाले आणि 4 सरदार मुघलांना काय मिळाले म्हणून हे उभारलेल्या लाची डगमगायला लागावं एवढी थोरल्या महाराजांची पुंड्याही खचित वांजोटीची नाही. शाबाश. नंबर 13 पूजा गावडे सिनियर कॅटेगरी जाऊन येता दुर्गा माता जाऊन येता नंबर 13 स्टार्ट. नंबर 13 मूर्ख महिषासुर ये तेरा भ्रम है. इंद्र और सभी देवता आपसे परास्त नहीं हुए ब्रह्मा के दिए हुए वरदान से परास्त हुए हैं. मेरा परिचय मेरा परिचय जानना चाहता है. जब जब धरती पर हानि होती है जब पाप मस्तक उठाता है जब जब मेरे संत जनों को कष्ट पहुंचता है तब तक मैं उनकी रक्षा के लिए अपना शरीर धारण करती हूँ. मैं तेरा काल हूँ. अपने काल को शाबाश मोठ्या ताळी दाबात आहे. नेक्स्ट येता नंबर 6 वैभव देसाई जाऊन येता अघोरी बाबा जाऊन येता वैभव देसाई. येस ओके. वैभव देसाई जाऊन येता अघोरी बाबा स्टार्ट. शाबाश. नंबर 2 या सरस्वती कला मंडळ केळबाय कोर्टी तू उरला या बेगीन यो उलयतलो
भाटकार मुंडकार नंबर 17 नाव किती अनुराग शिल्लेकर नंबर 17 स्टार्ट. हॅलो हॅलो तुम्ही आता आवाज मातशें तेंगे घेता मागीर तुमकां घेता ना ना मागीर भाटकारा मातसो लागीर राव मायका कडेन लागीर तेकोन राव आवाज येवचो ना. बाट तुजे लावी ताडी माडी शिपील बाट तुजे लावी ताडी माडी शिपील इल्लोसो जागो तुज्या बाटान दी रे भाटकारा इल्लोसो जागो तुज्या बाटान दी रे भाटकारा. कुटुंब म्हजें ल्हानशें रावतलें त्या बाटान. उपकार जायत रे भाटकारा उपकार जायत रे भाटकारा. आरे मोरतू म्हज्या मुणकारा बाट म्हजें केदें व्हडलें मोरतू म्हज्या मुणकारा बाट म्हजें केदें व्हडलें. नजर पावता थंय म्हाजेंच बाट दिसतलें नजर पावता थंय म्हाजेंच बाट दिसतलें. अतो खंयचो तुका गे कुटुंब घेवन थंयच राव आनी सदांच म्हण देवा म्हाज्या भाटकाराक रे पाव. थँक्यू. वा शाबाश ना लोलो तुगेलो. येत सरस्वती कला मंडळ केळबाय कोर्टी फोंडा नंबर 3 लोकनृत्य पंगड आसा आनी तो तुमच्या मुखार घेवन येता घोडेमोडणी हर 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 महादेव असं गजर करीत हे घोडेमोडणी फुडें सरता. सरस्वती कला मंडळ केळबाय कोर्टी फोंडा नंबर 3. ताजे नंतर वेशभूषा स्पर्धक जे उरल्यात तांणी तयार रावचे. अशें मोदी येता मोदी घोडेमोडणी सादर करता सरस्वती कला मंडळ केळबाय कोर्टी फोंडा. ढोल ताशे कासाळी या वाद्याच्या गजरात हर हर महादेव असं गजर करीत ही घोडेमोडणी तुमच्या मुखार सादर करतात.
रुपेश नाईक शिरोडकर जाणलेला धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज नंबर 14 जिथं माईक देतो तुम्ही किती म्हणता तयारी करा तुम्ही खैद्या बसा तुम्ही माईक देता स्वराज का ये सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की सोच नहीं है, बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हे हिंदवी स्वराज भावे, हीच जी इच्छा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छावा। कभी शेर के छावा को कुत्तों को बिल्लों से डर के भागते हुए देखा है। हमारा मन तो कर रहा है इस जंगल में दहाड़ने का, भगवान शिव की तरह तांडव करने का। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। घ्या माईक तुमको दायित्व चला आहेत घ्या शाबाश शाबाश नंबर 14 श्रीराम कला संघ फोंडा नंबर 11 कला संघ वेशभूषा सध्या की वेशभूषा एक घेवची नंबर 16 नाव किती धनंजय नाईक नंबर 16 जाऊन येता अंबाबाई जाऊन येता धनंजय नाईक वासा नंबर 16 धनंजय नाईक जाऊन येता कोल्हापूरची अंबाबाई स्टार्ट। मी आहे जगाची जननी कोल्हापूरची अंबा भवानी कुलस्वामिनी वरदायिनी। जो पण माझा नवस करीन त्यांची मी सतत मनोकामना पूर्ण करीन। वरदायिनी कोल्हापूरची अंबा भवानी अंबा भवानी अंबा भवानी। लिंबाचा बांधिला आज तुझी भरून देवटी आई गोंधळ मांडिला येगा तुझा घरा डोई धरिला आईचा देवारा। शाबाश मोठ्या तळेगाव बजाय। नेक्स्ट लोकनृत्य नंबर 11 श्रीराम कला संघ फोंडा नंबर 11 सख्या अरे सावळे माझं पुढे येतो पुढे येऊन राहा तुम्ही मागे तुमचे सादरीकरणातले सख्या अरे माझं पुढे यात ओके स्टार्ट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमन करता मानाचा गुरु नमन करता मानाचा गुरु फुलांचा खेळ हा करता सुरू फुलांचा खेळ हा करता सुरू नमन करता
म्हटल्यार पेटयला आमी आयला सुवाळो उमेदीचो आयला सुवाळो उमेदीचो माळ रंगोया खेळान आमी माळ रंगोया खेळान आमी नमन करता माळाच्या गुरू नमन करता माळाच्या गुरू पयले नमन करू माळा गुरू दिवल्यांचो खेळ करता सुरू पयले नमन करू माळा गुरू ताच्या कृपेन आमी करता सुरू पयले नमन करू माळा गुरू ताच्या कृपेन आमी करता सुरू नमन करता माळाच्या गुरू नमन करता माळाच्या गुरू पयले नमन करू माळा गुरू जाग्या देवा नमन करू खेळ मांडिला घुमटांच्या मधुताल खेळ रंगला राधा कृष्ण देवांचा बसला आम्ही रता राधा कृष्ण देवांचा बसला आम्ही रता त्यांच्या शिवदान आम्ही चलता म्हणा त्यांच्या शिवदान आम्ही चलता म्हणा नमन करता माळाचा गुरू नमन करता माळाचा गुरू दिवल्यांचा खेळ हो करता सुरू दिवल्यांचा खेळ हो करता सुरू पयले नमन करू माळा गुरू ताच्या कृपेन आमी करता सुरू पयले नमन करू माळा गुरू ताच्या कृपेन आमी करता सुरू नमन करता माळाच्या गुरू नमन करता माळाच्या गुरू दिवल्यांचा खेळ हो करता सुरू दिवल्यांचा खेळ हो करता सुरू
सकाळी तुम्ही स्टार्ट कराल आणि तुमच्या मुखार असा नंबर 15 तुषार जाऊन येला रेपीस केस नंबर 15 वेशभूषा स्पर्धा तुषार हे सादर करता उलयतलो ना ओके सकाळी तुम्ही स्टार्ट करात हे कोडलेच बंद कर रे माईक हॅलो 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 तुमच्या मुखार येता सावय वेरेचो सख्या हरी नंबर 5 घेऊन येता धनगर नृत्य धनगर डान्स घेऊन येता सावय वेरेचो सख्या हरी धनगर डान्स त्यांचे सादरीकरण असताना हरबोले असं गजर करीत अपंगड पुढे सरता तुम्ही दोघांना नाव घेऊन याला ते असे तोंड करून राहत अंगरावात हा नंबर 5 सावय वेरेचो सख्या हरी तुमच्या मुखार सादर करता धनगर डान्स धनगर नृत्य सावेरीचं सख्या रे यांच्यानी स्टेजीच्या सारखे सामकारा मोदी येऊन सादरीकरण करचे परीक्षक जे असतात ते माचेर बसलेले असतात तुमच्या मुखार असा सावय वेरेचो सख्या हरी नंबर 5 वाद्य वाजोवपी वादक जे असतात त्यांच्यानी हो ग्राउंड हांगा कवर करपाक जाता तुमच्यांनी हांगा येवपाक जाता कारण तितले तांकां म्युझिक लागींच्यान आयकपाक मेळटलें सादरीकरणानंतर एक दुसरा छोडछोड्याचे पिया तुकाराम सर आणि सांगला की हे जे मोदी असतात त्यांच्यानी सायडीगावच्या पत्रकार सोडून सायडीगावचे पोलीस स्टाफ त्यांना आणि सांगला की तुमचे भांडणात लोक असतात त्यांना पळोवपाक जाय मोदी जे उभे असतात त्यांच्यानी उपकार करून सायडीगावचे असे पिया तुकाराम चव्हाण आणि कैद केल्ले आसा
त्याच्यानंतर येतात नंबर 7 श्री नवदुर्गा कला आणि सांस्कृतिक मंडळ मोडकई. प्रक्षेपण युट्यूबाचे तुमकां पळोवपाक मेळटा जे उदोड नाशिल्ले तांच्या खातीर मागता की गोवा टुरिझम युट्यूबाचेर टायप मारात आनी खंयचोय शिगमोत्सव जर मारले जाल्यार तुमकां तुमच्या मोबायलाचेर हाजे लायव्ह प्रक्षेपण पळोवपाक मेळटले ते स्टेटसाचेर शेअर करात. ओके तुम्ही शेअर करात. नवदुर्गा कला आणि सांस्कृतिक मंडळ मोडकई सगळ्यांनी सगळ्यांनी वाद्य माशी बंद करात. सगळ्यांनी सगळ्यांनी बंद करात. कॅमेरा जो आसा तुमचे वयर तो सुद्दां शूटिंग करता आणि गोवा टुरिझमान. ओके स्टार्ट. नवदुर्गा कला आणि सांस्कृतिक मंडळ मोडकई घेऊन येतात कुणबी डान्स नंबर 7. कुणबी डान्स घेऊन येतात नंबर 7 श्री नवदुर्गा कला आणि सांस्कृतिक मंडळ मोडकई.
स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब पैंगीण नंबर 8 जनदास घडमोडणी नंबर 8 नेक्स्ट किरीटो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब पैंगीण जनदास घडमोडणी माइक भी गुमशा किरीटो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब पैंगीण जनदास नंबर 8 परीक्षकांची नंबर 8 घडमोडणी मध्ये या आणि पुढे या स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब पैंगीण नंबर 8 हरा हरा महादेव असा गजब करत तुझे सादर करतात घडमोडणी
नंबर 9 नंबर 9 श्री परशुराम कला संघ काणकोण परशुराम कला संघ काणकोण तर वेळ करगड घालू उदाहरण दिले श्री परशुराम कला संघ काणकोण नंबर 9 गिरिनता गोफ हे लोकनृत्य गोफ गोवा टुरिझमान बरी व्यवस्था केल्याचा यामध्ये लाईव्ह प्रक्षेपण तुमच्या मोबाईलाचेर पळोवंक मेळटा गोवा टुरिझम युट्यूबाचेर टायप मारात आनी कुडचडे शिगमोत्सव जर मारले जाल्यार ते तुमकां तुमच्या मोबाईलाचेर पळोवपाक मेळटले परशुराम कला संघ काणकोण गिरिनता गोफ
कला संघाकडून टाळी वगैरे वाजवणार, टाळी मारणार आहे. ओके, आता फुगडी घेण्याचा नंबर 10 श्री पाहिदेव महामाया सेल्फ ग्रुप सांगली नंबर 10 घेण्यात फुगडी. आणि माहिती दिलो मला माहिती हॅलो येतात ओके स्टार्ट. lagi mic aja tuh. त्यानंतर पुढल्या स्थळे शातादुर्गा शिवरंजनी कला संघ
कॉपरवाडा कोर्टी फोंडा नंबर 4 समय नृत्य लॅम्प डान्स तुमच्या मुखार सादर जावपाचो आसा. आमचे मध्ये वडोळच्यान पत्रकार मित्र आसात. तातूंत भितर सांगेकेपी वार्ताहर संघाचे बाब मयूर नाईक जे अध्यक्ष आसात. तशेंच आमचे मध्ये हृदय देईकर गोवा 24x7 संदीप बाब मापारी जे भांगर गोयाचे रिपोर्टर आसात. तशेंच आमचे मध्ये समीर घाट जे आसात जे नवीन टाइम हाका वार्तांकन करतात. त्याशिवाय दैनिक अयोध्या टाइम्स जे आसा ताचे नंदकुमार नायक जे संपादक आसात गोंयचे मुखेली पण तांचे कडेन दिल्ले आसा. त्याशिवाय आमचे मध्ये कृष्णानंद पेडणेकर जे गोमंतकाचे वार्तांकन करतात. तशेंच प्रसाद बाब कवे तरुण भारत हांकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुमी वार्तांकन करतात हे फाल्यां इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तशेंच न्यूज जे आसात ताचेर येवपाचे आसात न्यूजपेपर. तर तुमच्या मुखार आसा शांतादुर्गा शिवरंजनी कला संघ कोर्टी फोंडा नंबर 4 घेवन येतात समय नृत्य. ताचे वाटल्यान चित्ररथ सुरू जाल्ले आसात आनी आमच्या आमदारान बरें डिसिजन घेतला की लोकांक हे चित्ररथ पळोवपाक मेळनात. पयलीं चित्ररथ आनी ताचे वाटल्यान रोमडा मेळ स्टार्ट. तशेंच प्रवीण गोवन एक्सप्लोरर जे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसा ताचे रिपोर्टर आमचे मदीं आसात. तशेंच आमचे मदीं संतोष नाईक तरुण भारत रिपोर्टर हे बी आसात. तशेंच दिपेश नाईक गोवा न्यूज हाचे रिपोर्टर आमचे मदीं आसात. तांकां आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुमी आसात म्हणूनच फाल्यां सगळ्या न्यूजाचेर हो शिगमोत्सव लोकांक पळोवपाक मेळटलो वाचपाक मेळटलो. स्टार्ट. कमी कर. हल हल शिक शिक हल 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 हाय हल 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 मास ला 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 नमन करता मानाचा गुरु हाय जमी
घेऊन आम्ही हो खेळ खेळाया म्हणा नावान गेले जळक्याची आज आम्ही म्हणा घेऊन आम्ही खेळ खेळाया म्हणा नमन करता मानाचा गुरु आज मी माना तुझ्याच आशीर्वादान आम्ही पाऊल घालताय माना नमन करता मानाचा गुरु आज मी माना तुझ्याच आशीर्वादान आम्ही पाऊल घालताया माना नमन करता मानाचा गुरु आज मी माना तुझ्याच आशीर्वादान आम्ही पाऊल घालताया माना गोयची आमची अस्मिताई दिवली आमची ससाय उमेदीचे आयला तुमाणे आयला आम्ही म्हणा गोयची आमची अस्मिताई दिवली आमची ससाय उमेदीचे आयला तुमाणे गोयची आमची अस्मिताई दिवली आमची ससाय उमेदीचे आयरात माळे आयरात आम्ही म्हणा गोय आमचे भंगराळे गोय आमचे भंगराळे नाचूया आम्ही गाऊया आम्ही सोबीत आमच्या रामाणा गोय आमचे भंगराळे गोय आमचे भंगराळे आम्ही गाऊया आम्ही गोय आमचे भंगराळे गोय आमचे भंगराळे नाचूया आम्ही गाऊया आम्ही सोबीत आमच्या रामाणा नमन करता मानाचा गुरु आज आम्ही म्हणा तुझ्याच आशीर्वादान आम्ही पाऊल घालताया म्हणा नमन करता मानाचा गुरु आज आम्ही म्हणा तुझ्याच आशीर्वादान आम्ही हे पाऊल घालताया म्हणा नमन करता मानाचा गुरु आज आम्ही म्हणा तुझ्याच आशीर्वादान आम्ही पाऊल घालताया म्हणा नमन करता मानाचा गुरु आज आम्ही म्हणा तुझ्याच आशीर्वादान आम्ही हे पाऊल घालताया म्हणा चांदण्याच्या राती राहिलात आम्ही नाचो या म्हणा घुमटाच्या तालार शिमळीच्या नादात हो खेळ खेळताया म्हणा
नमन करता मानाचा गुरु आयज आमी माणा तुझ्याच आशीर्वादान आमी पाऊल घालताया माणा नमन करता मानाचा गुरु आयज आमी माणा तुझ्याच आशीर्वादान आमी हे पाऊल घालता या माणा सांध्याच्या राती आयल्यात आमी नाचोया म्हणा घुमटाच्या तालार शिमळीच्या नादार हो खेळ खेळटाया म्हणा संध्याच्या राती आयल्यात आमी नाचोया म्हणा घुमटाच्या तालार शिमळीच्या नादार हो खेळ खेळटाया माणा नमन करता माणाचा गुरु आयज आमी माणा तुझ्याच आशीर्वादान आमी पाऊल घालताया माणा नमन करता मानाचा गुरु आयज आमी माणा तुझ्याच आशीर्वादान आमी हे पाऊल घालता या माणा गोंय आमचें भांगराळें गोंय आमचें भांगराळें नाचोया आमी गावया आमी सोबीत आमच्या ह्या माणा आमचे भांगराळें गोंय आमचे भांगराळें नाचोया आमी गावया आमी सोबीत आमच्या ह्या माणा नमन करता माणाचा गुरु आयज आमी माणा तुझ्याच आशीर्वादान आमी पाऊल घालताया माणा नमन कर सर्वांशला शांतादुर्गा शिवरंजनी कला संघ मोठ्या चाळीगावचो नंबर 4 आणि आता चित्रपट आशीर्वादान आमी हे पाऊल घालता या माणा नमन करता माणाचा गुरु आयज आमी माणा तुझ्याच आशीर्वादान आमी पाऊल घालताया माणा देवर करू आता चित्र निवाड जे आसा ते वेगळे करत कारण गाडी तश्यो वचपाचे आसात मदीं जे लोक आसात पुलीस स्टाफ जे आसा तांचे लागीं मागता की गाडी वचपा खातीर वाट करची आणि नंबर 18 येता वासुदेव कृष्ण हो देखाव घेवन नंबर 18 हो चित्ररथ येस 18 फुडें सर आदियोगी जे फाटोफाट मातशे फुडें काडात तर आता चित्ररथ सुरू आता तेजे कडेन दी मायक घे रे हॅलो 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 नंबर 18 चित्ररथ हॅलो हॅलो वासुदेव कृष्ण हॅलो परीक्षकांनी नोंद घेवची नंबर 18 वासुदेव कृष्ण ताजे नंतर हॅलो नंबर 19 जो येता तो आदियोगी हो चित्ररथ नंबर 18 फाटल्यान आसा नंबर 19 हॅलो रातची सादारण 9 जाल्यात आनी अंदूच्या ह्या शिगमोत्सवांतल्या चित्ररथाक सुरवात जाल्या ही एक सगळ्या खातीर चड उमेदीची खबर अशी आमचे मेरेन खबर पावल्या चडांत चड चित्ररथ जे आसात ते एका वळेरेन उबे आसात आनी एका फाटोफाट एक करून स्टेजी मुखावयल्यान ते जेन्ना पासार जातले आमी सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारून ह्या शिगमोत्सव 2025च्या उत्सवात आमचो उत्साह भरसूया एकदम मोठ्यान ताळयो जावनी आयोजकांनी एक बरी मांडणी केल्या म्हणून ती म्हटल्यार लोकनृत्य जाले उपरांत पयलीं चित्ररथ आमचे मुखाल्ल्यान येतात आनी ताज्या फाटल्यान रोमटा मेळ येतले
दर वर्सा खूब पावटी रोमटामेळ पयलीं येताले आनी संथगतीन गेल्ल्या कारणान चित्ररथा खूब कळाव जातालो. अंदूच्या वर्साची मांडणी सगळ्या रसिकांक एक वेगळो आनंद दितली हाची खात्री आसा. मानेस्त आमच्या वेदिकेचेर बशिल्ले आसात. तांच्या सगळ्याच्या उपस्थितीत हो शिगमोत्सव 2025 मोठ्या भरात आयला, जल्लोशात आयला आनी आयची उमेद कुसूकुसान वाडत आज तेंगशेर पावत आयला जेन्ना आमच्या मुखावयल्यान हे चित्ररथ जे गोंयच्या खाची कोनशांच्यान हांगा आयल्यात ते आपली दाखोवन दाखयतात, आपली कला आपली कळाशी आमच्या मुखार हाडटात. नंबर 18 बेगी बेगी फुडें घे गाडयो. 19 नंबर फाटोफाट नंबर 17 श्रीराम. जे चित्ररथ फुडें सरतात तांचे खातीर वाट मेकळी करून दियात. उपकार करून जे आप वावरपी रस्त्यार आसात तांकां विनंती, जे चित्ररथ फुडें सरतात ते आपले गतीन येतात तांकां वाट मेकळी करून दिवप. म्हणटे फाटल्यान जे चित्ररथ येतात तांकां आपसूक फुडें सरपाक बऱ्या पडटलें. मोठे मोठे आनी लांब अशे चित्ररथ वाटेक आसात. जे चित्ररथ फुडें गेल्यात तांकां फुडली वाट मेकळी करून दिवप गरजेचें आसा. फुडलो चित्ररथ नंबर 3 शिवराय युवक मंडळ काले. नंबर 3 शिवराय युवक मंडळ काले. शिवराय युवक मंडळ कारणे. कुंभकर्ण को जगाओ, कुंभकर्ण को जगाओ. व चित्ररथ जनता शिवराय युवक मंडळ काले नंबर 3 कुंभकर्ण को जगाओ. याचे वाटेर जे लोक आसात व्हडले व्हडले चित्ररथ आसात तुमकां सायडीक रावचे पडटले कारण तांचे तळान योजना तेन्ना मोदीजी रस्तो जो आसा तो मेकळो करचो. ह्यो धाकल्यो गाडयो रोखडेच गेल्यो पूण बाकीचे व्हडले लांब चित्ररथ आसात तेन्ना पोलीस सभाकडे मागता की रस्तो मेकळो करतो. कुंभकर्ण को जगाओ हो चित्ररथ माशेकडे पावला आसा. कोई इलाज नहीं, बाजे वाले हट जाए, भाले और खड़ग इनके शरीर में चुभाए जाए. कुंभकर्णाक जागोवपा खातीर वाद्यां वाजोवची पडली तरी आसतना कुंभकर्ण कसो जोडपाक जायना आनी हो जो देखावो तुमचे मुखार सादर करतात. ताचे वडवाट श्री देवी राष्ट्रवादी कला मंडळ रावणाच्या दरबारात 32 श्री हनुमान नंबर 10 होतात असा. नींद में उसे जगाया जा, जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए. जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए. तुम्ही पळयतात कुंभकर्ण को जगाओ शाळेचा चित्ररथ. फाटोफाट नंबर 10 श्रीदेव राष्ट्रवादी कला मंडळ रावणाच्या दरबारात 32 श्री हनुमान. बाजे कान के पास ले जाकर जोर से बजाओ. चित्ररथ बढिया सारेगाव
चित्रात हळूहळू पुढे सरता आणि फाटल्यान येवपी चित्रतात आमची वाट वेगळी करून दितात. विनंती आसा मुखार जे आमचे आपवरपी आसा ताणी ह्या चित्रतात फुडें सरपा खातीर वाट वेगळी करून दिवची. उपाट गर्दी आयच्या शिगमोत्सव 20-25 आमकां दिश्टी पडटा. चित्ररथ नंबर 6 परीक्षाबंधन करते श्री देव राष्ट्रवादी कला मंडळ आणि मातशे गतीन हो चित्रात पुढे वचूनी फाटलो चित्रात पाव वटायला ताच्या खातीर आमी सुवात वेगळी करून दिवया. नागशेचा चित्ररथ रावणाच्या दरबारात बंदिस्त श्री हनुमान इस मरकज ने हमारा अशोकवन तहस नहस कर दिया. क्या दोष है सुन रावण, जिनकी पत्नी माता सीता को तू उठा लाया है मैं वही श्री राम का दूत हूँ. माता सीता को वापस कर दे. रावण चित्रात पुढे वाटत राहुरी चित्रात पुढे वाटत राहू जा सकता. अरे ना समझ, तू मुझे शिक्षा दे रहा है. तेरी मृत्यु तेरे सर पर मंडराती है. हर हर महादेव कला संघ पर्यंत जय श्री राम. रावण आणि महादेव जय श्री राम. बंद करो ये श्री राम का जप. दुष्ट मरकट, मैं तुम्हें ऐसी सजा रावण और महादेव का युद्ध के नाम से भी हर हर महादेव कला संघ नंबर 24 इस मरकट को. और इसकी कोश को आग लगाओ. चित्रात आमच्या कार्या होतात वाट वेगळे करून दिवची. लांब असा चित्रात पुढे सरपा खातीर ताका आदार करतो. फाटोफाट हर हर महादेव कला संघ आमचे पदार येता. रावण और महादेव का युद्ध. मूर्ख रावण, कैलाशपति शिव के सामने समस्त शक्तियां शून्य हो जाती है. भला तुम क्या हो मायावी असुर. नंबर 7 चित्ररथ नंबर 7 श्री कृष्ण हौसे मंडळ मडगाव घेऊन येता विश्वरूप नंबर 7 श्री कृष्ण हौसे मंडळ मडगाव. विनंती असा मात चित्रात पुढे करूनी फाटलो चित्रात ताका जायला हळूहळू पुढे करात. जो विश्व में सारे ज्ञानों तथा विज्ञानों का आधार. नंबर 7 श्री कृष्ण हौसे मंडळ मडगाव विश्वरूप या चित्रात होता. भी जो दर्शन सरलता से प्राप्त नहीं होते ऐसा वास्तविक रूप आम्ही विश्वरूप दर्शन पळयले. आता या चित्राच्या रूपात परत एक फावटी आमकां हे विश्वरूप दर्शन घडटा. मैं ही इस पृथ्वी के कण कण में वास करता हूँ और ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारा मंडल मेरे भीतर वास करते हैं.
असे सुंदर सुंदर चित्र आमच्या फुडल्यान पुढे सरत आसात. चित्रताक विनंती आसा तांणी मातशे गतीन फुडें सरचें. फाटल्यान आनी चित्र उबे आसा तांकां आपली वेगळी करून घेवची. नंबर 11 चित्ररथ माझो फाटल्यान दोकोरपा खातीर आमचे व्हॉलंटियर्स तांकां मदत करची. जो ट्रॉली फुडें पावले आसा आमचे व्हॉलंटियर माझे तांकां मदत करात की तो दोकोरपा खातीर फाटल्यान बाल गोपाल कला मंडल सांस्कृतिक मंडल श्री राम और लक्ष्मण को अभी रावण से बचाने के लिए हनुमान का पंचमुखी अवतार वो नंबर 11 बाल गोपाल कला सांस्कृतिक मंडल चिंबल गोवा. नंबर 11 बाल गोपाल कला मंडल कला सांस्कृतिक मंडल श्री राम और लक्ष्मण को वही रावण से बचाने के लिए हनुमान का पंचमुखी अवतार. बराच लांब हो चित्ररथ आसा. ही चित्र तयार करपाक जे कलाकार रात दीस एक करून आपल्या कलेक ह्या चित्रा भितर ओततात आणि सुंदरशे ही चित्रां जी आसात ती तुमकां आमकां पळोवपाक मेळटा. ताचे खातीर तांच्या हालचाली ज्यो आसात त्यो आयच्या युगांत जे टॅक्निकल युग आसा ताचो आधार घेवन हे कलाकार ताचे भितर जिवंतपणां हाडटात. दुर्बल समझने वाले अहिरावण, आज तुम भी देख लोगे कि अधर्म कितना भी बलवान हो जाए किंतु उसे रोकने के लिए धर्म हर स्थान पर अधिक शक्ति से खड़ा होता है. तुम जैसे अधर्मी को रोकने के लिए मेरे प्रभु राम का नाम ही पर्याप्त है. जय श्री राम, जय श्री राम. व्यवस्थित रीतीन हो चित्र पुढे चालला. म्हाका रस्त्यार पडणार ताचे खातीर मातशी चड सुवात मेकळी करची पडटली. या चित्ररथाक टोटल 4 ट्रॉली आसात आणि 4 ट्रॉलीचेर वेगवेगळी चित्रां तुमकां आमकां पळोवपाक मेळटात. पोलीस कोटाचा कडेन जेन्ना हे चित्रात एक मॉडर्न घेतात त्या वेळार तांकां वाट मेकळी करून दिवप गरजेचें आसा. जाम आसात, कितल्योश्योच ट्रॉली आसात, त्यो ट्रॉली बरी उशेन फुडें सरच्यो त्या खातीर सगळ्या आमच्या आपावरच्यांनी आदार करचो. चित्ररथ नंबर 23 जय संतोषी माता खोरलिम नागरिक समिति भस्मासुर के पार्वती को पाने के लिए सहारा की लीला. चित्ररथ नंबर 23 बोलना चित्ररथ जय संतोषी माता खोरलिम नागरिक समिति घेऊन येतात. भस्मासुर के पार्वती को पाने के लिए सहारा लीला.
पंचमुखी हनुमान चित्रात पुढे जाता 23 नंबरचं चित्र हळूहळू आता स्टेजीच्या मुखार पावत आला. नंबर 23 जय संतोषी माता खोरली नागरिक समिति तिसवाड़ी गोवा जनतात भस्मासुर की पार्वती को पाने के लिए सहारक लीला व चित्ररथ नंबर 23. और मैं महादेव को भस्म करके पार्वती को लेकर ही जाऊंगा. हे भस्मासुर, अगर तुम्हारे मन में इतना ही दम है तो मेरा सामना करो. मैं तुम्हें मेरे सिंहों से पाताल में भेज दूंगा. हे दुष्ट भस्मासुर, जिस स्त्री का तुम अपहरण करने आए हो वो साक्षात शक्ति है, सारी संसार की माँ है. तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा. तुम लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ. हे भगोड़े महादेव, तुमने वरदान का हाथ मेरे सिर पर रखा था. अब मैं मेरे भस्म का हाथ तुम्हारे सिर पर रखता हूँ. भस्म करने देखो आया था. माता पार्वती को साथ लेके जाने आए. देखो पाखंडी मारती है सुर. भस्मासुर मस्तिबंद शुभनो. भस्मासुर हट जाओ मेरे रास्ते से. भस्मासुर 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 मस्तिबंद शुभनो. भस्मासुर जय संतोषी माता सरेगा सतरा सरेगा. भस्मासुर भस्मासुर. राकडेश्वर युवक संघ बोरी फोंडा विरोधात राहू का कैलाश पर आक्रमण. नंबर 2 राकडेश्वर युवक संघ बोरी फोंडा राहू का कैलाश पर आक्रमण व चित्रण घेऊन येतात. भस्मासुर का वध मेरे ही मोहिनी रूप से निश्चित है. व्यवस्थित अशा गतीन या सगळ्या चित्रात पुढे जातात. पुढे तांकां सरपा खातीर त्या मंडळाचेर वाट वेगळे करून दिवची. महादेव, मैं पार्वती को लेने आया हूँ और पार्वती को लेके जाऊंगा. कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता. मैं अमर हूँ. चित्ररथ नंबर 12 श्री कादरेश्वर मंडप कुचेली मामसा. नंबर 12 चित्ररथ इतना गुस्सा कादरेश्वर मंडप कुचेली मामसा घेऊन येतात. शक्ति हूँ. महाबली हनुमान और वीरभद्र में महायुद्ध. महाबली हनुमान और वीरभद्र में महायुद्ध घेऊन येतात. श्री कादरेश्वर मंडप कुचेली मामसा नंबर 12. तुझे तेरे कर्तव्य है तो पार्वती को छोड़ दो, अन्यथा अपनी मौत को न्योता मत हो. राहु श्री राम का पास हो, उसको पाना तो दूर तुम उसके निकट भी नहीं पहुंच सकोगे. वीरभद्र, महाबली महायोद्धा हो तुम हनुमान. ये तुम मुझसे टकरा कादरेश्वर मंडप कुचेली मामसा महाबली हनुमान और वीरभद्र में महायुद्ध. आणि आता जो येतात
रहस्य पूर्ण ब्रह्मदेव बंदी मुझे प्रभु के भतीजे कुरचरे चित्र देवदेवाला योग मंडळ कुरचरे घेणतात सिंधू दैत्य द्वारा ब्रह्मदेव बंदी हो चित्र काय घराबद्दल माझे बघा नको महादेव की शक्ति को ललकारा है तुम्हें तो अवश्य पराजित करूंगा मैं अवश्य। और प्रभु महादेव के इन दोनों महायोद्धाओं के प्रकोप से कोई भी हनुमान की रक्षा नहीं कर सकता। देवदेवाला योग मंडळ कुरचरे सिंधू दैत्य द्वारा ब्रह्मदेव बंदी हो चित्र चित्रात मात्र पुढे उतरून फाटल्या लोककला पथकातल्या स्पर्धेत तयार असतात. बड्डीक माईक दे बड्डीला माईक चालतो. प्रल्हाद
लोकनृत्य पंगड परीक्षाबंधन घेवची नवदुर्गा कला मंडळ काणकोण घेऊन येतात समय नृत्य घेऊन येतात नवदुर्गा काणकोण. जायत्या चित्रात आमच्या मुखावयल्यान गेल्यात रमता मेळ वळेरेन उबे आसात. एक लोककला सादरीकरण आमी पळोवया. मानेस्तांक वेदिकेचेर बसल्यात तांकां येवकार दिवया आनी उमेद पळोवया शिगमोत्सव 2025ची. Hello, this. श्री बेताल महाराज की जय. ला 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 साते रमाया रोहिणी चारू पान गर्भा कुडी तरल्या. साते रमाया रोहिणी चारू पान गर्भा कुडी तरल्या. साते रमाया रोहिणी चारू पान गर्भा कुडी अवतरल्या. साते रमाया रोहिणी चारू पान गर्भा कुडी अवतरल्या. पहिले नमन सातेरी पायाकड काजात आई प्रकटल्या. पहिले नमन सातेरी पायाकडे काजान आई प्रकटल्या. सासाय तुझी आसुनी निरंतर युली माचार पेटेला. सासाय तुझी आसुनी निरंतर युली माचार पेटेला. दिवली माचार पेटेला. दिवली माचार पेटेला. दिवली माचार पेटेला. दिवली माचार पेटेला. साते रमाय रोहिणी चारू पान गर्भा कुडीत अवतरल्या. साते रमाय रोहिणी चारू पान गर्भा कुडीत अवतरल्या. सासाय तुझी आसुनी निरंतर दिवली माचार पेटेला. सासाय तुझी आसुनी निरंतर दिवली माचार पेटेला. 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 पाचवचार चालूने सून देवीन गोयचो सैमोह नटेला. पाचवचार चालूने सून देवीन गोयचो सैमोह नटेला. राखण तुझी गोय भूमी मोजी. राखण तुझी गोय भूमी मोजी. शोभित देवळांनी सजेला. राखण तुझी गोय भूमी मोजी. शोभित देवळांनी सजेला. साते रमाय रोहिणी चारू पान गर्भा कुडीत अवतरल्या. साते रमाय रोहिणी चारू पान गर्भा कुडीत अवतरल्या. सासाय तुझी आसुनी निरंतर दिवली माचार पेटेला. सासाय तुझी आसुनी निरंतर दिवली माचार पेटेला. 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 जो हो माझो चंद्रेश्वर पर्वतार गोड्यार वसून बसला.
देव हो माझा चंद्रेश्वर पर्वतार घोड्यार बसून बसला हातान तलवार गोय बचवेचा हातान तलवार गोय बचवेचा कणसाच्या रूपान हसला हातान तलवार गोय बचवेचा कणसाच्या रूपान हसला साधे रमायणीचा रूपान गर्भगुडीत अवतरल्या साधे रमायणीचा रूपान गर्भगुडीत अवतरल्या सासाय तुझी असूनी निरंतर दिवली मात्यार पेटेला सासाय तुझी असूनी निरंतर दिवली मात्यार पेटेला 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 पाचवा चार शालूने सुन देवीन गोयता सई महान टेला पाचवा चार शालूने सुन देवीन गोयता सई महान टेला राखण तुझी ही गोय भूमी मुझी राखण तुझी ही गोय भूमी मुझी शोभित देवळानी सजेला राखण तुझी ही गोय भूमी मुझी शोभित देवळानी सजेला साधे रमायणीचा रूपान गर्भगुडीत अवतरल्या साधे रमायणीचा रूपान गर्भगुडीत अवतरल्या सासाय तुझी असूनी निरंतर दिवली मात्यार पेटेला सासाय तुझी असूनी निरंतर दिवली मात्यार पेटेला 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 दिवगा माझो चंद्रेश्वर पर्वतार घोड्यार बसून बसला देव हो माझो चंद्रेश्वर पर्वतार घोड्यार बसून बसला हातान तलवार गोय बचवेचार हातान तलवार गोय बचवेचार कणसाच्या रूपान हसला साधे रमायणीचा रूपान गर्भगुडीत अवतरल्या साधे रमायणीचा रूपान गर्भगुडीत अवतरल्या सासाय तुझी असूनी निरंतर दिवली मात्यार पेटेला 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 चित्र येता पूण सद्याक वायरी स्टेट बँके कडेन आहा त्यो व्हडले चित्र आसा ओके या बेगीन घोडे पंडित नंबर 13 फाशी या बेगीन चित्र सद्या येता हांगा पावल्लो आसा स्टेट बँके कडेन क्रॉस जाल्लो आसा घोडे पंडित बेगीन सादरीकरण करात नंबर 13 अजून वाजप सुरू जावना शिगमोत्सव 20-25 आमचे उमेदीत भर घालपाक जायते मनीस आमचे मदीं आसात तांचे मदीं आमचे मनाते आमदार काबराल बक्सर आसात जिल्हा पंचायत वांगडी आणि सिद्धार्थ बाबा आसात आमचे नगराध्यक्ष प्रसन्ना बाबा आसात मनोज बाबा आसात बीजेपी मंडळाचे अध्यक्ष बेगीन या मातशे बेगीन या
डेप्टी चेअरपर्सन आणि काउन्सिलर आसा तांचे मदीं यलांदा विश्वास बाब, प्रदीप बाब, सुशांत बाब, रुचाबाई, डॉलीबाई, रिमा, अपर्णा या सगळ्या खातीर एकदम मोठ्यान ताळयो मारया. तशेंच आमचे मदीं सरपंच आसात कविताबाई, शेळडे सावन मारिया आसा, दिप्तीबाई आसा, प्रमोद बाब आसात, स्वरांजली आसा, जिनाबाई आसात, सोळड्योच्यो दिपश्री आमचे मदीं आसात. तशेंच टुरिझम डिपार्टमेंटान प्रवीण प्रभुदेसाय आसात, जुलियतबाई आसा, लोरिया नजारेतबाई आसा. जितले सात मानेस्त आमच्या ह्या वेदिकेचेर बशिल्ले असतात आणि सगळ्यां मदीं एक ल्हान भुरगे बशिल्ले आसात 92 वर्साचे ते आसात आमचे लक्ष्मण भाऊ मडगांवकार. एकदम मोठ्यान ताळयो मारया आमी तांच्या खातीर. अशी जाणटी पूण मनान तरणी व्यक्तिमत्वां जशी आमची उमेद फुलयतात तशीच उमेद आयज आमी ह्या शिगम्याच्या मोहलात आमकां अणभवतना दिश्टी पडटा. फुडलो पंगड येवनी फाटोफाट सगळे मानेस्ता मेरेन आमी फुलांची भेटवण पावया. वसंत बाब कंटिन्यू कर तांकां दवरल्या थोड्यो. टुरिझम डिपार्टमेंटाचे आमचे मदीं प्रवीण बाब आसात, जुलियत बाय आसा, लोरिया नजारेत आसा. एकदम मोठ्यान ताळयो मारया. टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या बरेपणान गोंय बरो शिगमो फुलता आनी अख्ख्या गोंयच्या कलाकाराची कळाशी आमकां पळोवपाक मेळटा. हे सगळे मानेस्ता मेरेन आमी फुलांची भेटवण पावया. हांव अनिताबाईक विनंती करता तांणी आपले सांगाताक सयत फुडें सरचे सगळे मानेस्ता मेरेन फुलांची भेटवण पावोवची. सगळ्यांत पयलीं ताळयो जावनी त्यो आमच्यो कार्बोराल सरा खातीर जांच्या फुडाकारान अंदूचो जो शिगमो साकारला आनी एक बरी गजाल घडल्या म्हळ्यार पयलीं आमकां चित्रत पळोवपाक मेळ्ळ्या. तुमचे ताळयो चालूच आसुनी. आमचे मदीं सिद्धार्थ बाब आसात, जिल्हा पंचायतीचे प्रतिनिधित्व करपी प्रसन्नाबाब बेंडे आसात, आमचे नगराध्यक्ष मनोज बाब आसात, बीजेपी मंडळाचे अध्यक्ष, तसेच काउन्सिलर फाटी फुडें बसल्यात. हांव नांव घेता आनी मोठ्यान ताळयो आनी आमच्या लक्ष्मण भाऊ खातीर एकदम मोठ्यान ताळयो आनी कविता व्यापारीत फुलं पावल्यान भाऊ मडगांवकाराक फुलांची भेटवण पावोवया. आनी सगळ्याक विनंती आसा एकदम मोठ्यान ताळयो मारुया आमी तांच्या उमेदी खातीर. ल्हान भुरग्यां मदीं सुद्दां भरसून वचून भुरग्याची उमेद वाडोवपी हे व्यक्तिमत्व सदांच आमकां उर्ब दिता. सगळ्या आमच्या वावुरप्याक विनंती, तुमच्या हातांत फुलां आसा, सगळे मानेस्ता मेरेन फुलां पावया. नांव घेवन नये सगळे मानेस्त आमकां तितल्याच अभिमानान आमचे मदीं आयिल्ले आसात, तितलोच भोवमान आनी आदर तांच्या मेरेन आमी पावयतात. ताळयो चालू आसुनी फुलांची भेटवण जायत आसा. दर वर्सा भशेन अंदूय बी खूब मोठ्या आनी वेगळ्या पद्दतीन ही शिगम्याची उमेद आमचे मदीं पाविल्ली आसा. प्रमोद बाबा आमचे मदीं आसा फाटल्यान. जे जे लोकप्रतिनिधी आसात तांचे मेरेन फुलां पावतात. टुरिझमाचे प्रतिनिधी हांगा आयिल्ले आसात, प्रवीण बाब, जुलियत बाब, तशेंच फ्लोरिया नाजाऱ्या तांचे मेरेन फुलांची भेटवण पावोनी. आनी आतां म्हाका दिसता दोलाचेर बडी पडल्या जाता. लोकनृत्य स्पर्धेंतलो फुडलो स्पर्धक येवनी. या चालू कर. स्टार्ट. नंबर 13. हॅलो. वेताळ सांस्कृतिक मंडळ मालवाडा पैंगी ह्या लोकनृत्य नंबर 13. गैरवंदनी घेऊन येतात. वेताळ सांस्कृतिक मंडळ मालवाडा पैंगी नंबर 13.
व्हडे मोठे नाचत आसात आमच्या मानेस्त परीक्षका पर्यंत फुलां पावतात. ताळयो लावनी लोकनृत्या खातीर तशेंच आमच्या सगळ्या परीक्षकां खातीर ते सकाळच घेवन आज सादरीकरण जाल्ले आसात. ताजो एक बरो नियाळ निकालाच्या स्वरुपात आमच्या मुखार हाडटात. वसंतराव कंटिन्यू करतो तो मुलगा. सगळे पत्रकार मागणी आसात तांकां मातशी विनंती आसा की मातशे मुखार येवचे. आमचे सगळे पत्रकार बंधू जे आसात तांकां सगळ्यांक विनंती आसा की तांणी मुखार येवचे. मुखार येवचे आणि पत्रकार सगळ्या बंधू मेरेन शिगमोत्सव समितीच्या वतीन फुलांची भेटवण पावता. एकदम मोठ्या ताळी आमी ताच्या खातीर मारुया. सर तो चित्रपट अजून थंय स्टेट बँके कडेन उरला व्हडलो चित्रपट आसा वायरी लागता पळय. याचा घडामोडी नंबर 13 देवगुरु पैनीण तुमचे सादरीकरण केले आसा जजेसांनी मार्क केले आसा नंबर 13 देवगुरु मित्रांनो तुम्ही पळयतात कुडचडीचो हो शिगमोत्सव 2025 शिगमोत्सव एक नवी उमेद एक नवा आवेश नवी खोशी नवी तळमळ एकठांय येवपाची शिगमो ही नव्या विचारांची जात्रा शिगमो एक कला आविष्कार नवे संकल्पना नवी उर्बा आमकां शिगमो दिता आणि तुम्ही पळयतात हो कुडचडीचो शिगमोत्सव 2025 मित्रांनो शिगमोत्सव 2025 चित्ररथ इल्ले मुखार सरतात नवी उमेद नवो आवेश
नवी संकल्पना नवे विचार घेऊन हे चित्ररथ इल्ले इल्ले मुखार सरतात. कितलेशेच लोकनृत्य पंगड हांगा सादरीकरण करून गेले. चित्ररथा उपरांत रोमटा मेळ येवपाचे आसात. माशेलचो चित्ररथ इल्लो इल्लो मुखार सरता. एक वेगळो कला आविष्कार घेऊन हो चित्ररथ आमच्या मुखार येता. हॅलो फुडलें चित्र येता मार्शल दाड साखर स्टार्स वरा हिरण्याक्ष युद्ध वरा हिरण्याक्ष युद्ध मार्शल दाड साखर स्टार्स. मार्शल मार्शल दाडसाकर स्टार्स आमचो चित्ररथ इल्लो मुखार सरता. उपाट अशी इनामां ह्या चित्ररथाक गोंय सरकारच्या पर्यटन खात्या वतीन दवरिल्ले आसात. पयलें इनाम 45,000, दुसरें इनाम 30,000, तिसरें इनाम 25,000, चौथें 20,000, पांचवें 15,000, सव्वें 10,000 आणि मानधन 5,000चे 13 अशे उपाट अशी इनामां ह्या चित्ररथाक आसा. आणि वराह हिरण्याक्ष युद्ध तुमचे सामकार घेऊन मार्शल दाडसाकर स्टार्स तुमचे सामकार येता. मातशे मुखार जे लोक आसात ताणें मातशे कुशीक सरच्यान तांकां वाट मेकळी करून दिवची. गाडी मातशी मुखार जी आयल्या ताणें मातशे फाटल्यान जोरून दाव्यान भितर घेवपाक जाय. आमच्या व्हॉलंटियर्साक विनंती आसा की तांणी तांकां मातशी आमचे सादरीकरणाच्या मार्ग दाखोवचो. मार्शलचो चित्ररथ ताणें स्ट्रेट वचपाक जाता. जर चड व्हडलो आसा टर्न येना जाल्यार स्ट्रेट वचपाक जाता. मार्शल दाडसाकर स्टार्स
लोकांनी मातशें कुशीक सरचे आनी तांकां वाट मेकळी करून दिवची. जे मुखार लोक उबे आसात तांकां विनंती आसा की ताणें मातशें कुशीक सरचे. तुमचे सहकार्याची आस्त आमी बाळगितात. तुमचे सहकार्य हेच ह्या शिगमोत्सवाचे जैत. मार्शल दाड साखर स्टार्स जरा इराणात युद्ध जरा इराणात युद्ध तुमच्या मुखार सादर करतात. मार्शल दाड साखर स्टार्स. गोवा टुरिझमान लाईव्ह प्रक्षेपणाची बरी व्यवस्था केली आसा. 2 ड्रोन कॅमेरा तुम्ही वयर पळयतात. त्याशिवाय ग्राउंड कॅमेरा जे 3 आसात आणि तुमच्या मोबायलाचेर तुम्ही गोवा टुरिझम कुडचडे शिगमोत्सव जर टायप मारले युट्यूबाचेर जाल्यार हे तुमकां सदांकाळ सेव उरता आणि ते पळोवपाक मेळटा. ते तुम्ही व्हॉट्सॅपाचेर स्टेटसाचेर शेअर करा. ताचे वरवीं बाकीचे लोक पळयतले हो कुडचड्या वयलो शिगमोत्सव. कुडचणे शिगमोत्सव 2025 आणि तुमचे सामकार आसा मार्शल दाड साखर स्टार्स हांचो वरा हिरण्याक्ष युद्ध. वेगवेगळे आसूर ह्या धर्तरेचेर आयले. त्या असुराचो नाश करचे खातीर देवाक वेगवेगळी रुपां घेवची पडली आणि हातूंतलेच एक वरा हिरण्याक्ष युद्ध. आमच्या व्हॉलंटियर्सांक विनंती आसा की तांकां सहकार्य करचें आणि मार्शल स्टार्स तुमकां मातशी विनंती आसा की बेगीन मुखार सरचें.
अरे मुकुल शेड घ्या म्हणून सांग, शेड घ्या म्हणून सांगलं बरं का. सरळ वचोनी माशेल दाडसाकर स्टार्स. जर तुमकां अडचण जाता जाल्यार तुम्ही सरळ वचूं येता, कांयच अडचण ना. हॅलो परीक्षकांक नोंद करची हो चित्र स्ट्रेट वयतलो थंयच्यानूच तुमी परीक्षण करचें. इशानो तुम्ही पळयतात गोंय राज्य पर्यटन खात्याच्या वतीन आयोजित केल्लो कुडचडे सावड्डे शिगमोत्सव समितीन आयोजित केल्लो शिगमोत्सव 2025. इशानो उपाटचो प्रतिसाद तुम्ही सगळ्यांनी हांगा दिल्लो आसा. अडचणी येतात माशेल दाडसाकर स्टार्स व्हड असो चित्ररथ अडचणी येतात, अडचणीचेर मात करून मुखार वचपी हे सगळे तरणाटे एकठांय जाल्ले आसात. ते मुखार आपले चित्ररथ तयार करता म्हणसर आमी आमच्या मदीं जे
कुडचडे शिगमोत्सव समितीचे वावुरपी आणि कुडचडे शिगमोत्सव समितीक आदबार करपी सगळे मानेस्त आमच्या मुखार आसात. आमी तांचे कांय विचार आयकुया. पयली सुवातेर आमच्या कुडचडे मतदारसंघा भितर आणि आमच्या ह्या वाठारांत ज्यो पंचायती येतात तातूंत भितर आमची शेल्डे पंचायत आणि ह्या पंचायतीच्यो सरपंच आमचे मदीं आसात. ह्या वाठाराच्यो पयले नागरीक शेल्डे वाठाराच्यो शेल्डेच्यो सरपंच कविता गांवदेसाय हांकां विनंती आसा की तांणी आपले विचार ह्या वेळार मांडचे. सगळ्यांक गुड इव्हनिंग. आयच्या आमच्या ह्या कुडचडे शिगमोत्सव 2025 या आमच्या शिगमोत्सवाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मध्ये हाजीर आसा आमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार बाब निलेश काब्राल सर, तशेंच आमचे चेअरपर्सन CCMCचे बाब भेंडे सर, तशेंच आमचे मंडळ अध्यक्ष बाब मनोज नाईक, आमचे डेप्युटी सरपंच बाब प्रमोद देसाई, तसेच आमचे डेप्युटी सरपंच असोल्डा बाय दीपश्री, आमचे चेअरपर्सन डेप्युटी चेअरपर्सन बाय रुचा, सगळे काउन्सिलर्स पंच मेंबर आणि सगळेजण माझे मोगाळ भावांनो आणि भयणीनो, तसेच आमचे पुलीस बाब, तसेच आमचे लाडकी माणकोळी भुरगीं आणि तुम्ही सगळे हांगा मोठ्या संख्येन उपस्थित रावल्ल्या माझ्या मोगाळ भावांनो आणि भयणीनो. सांगपाक एक उमेद दिसता की आयचो असो 2025 हो जो आमचो आयचो शिगमोत्सव आसा हो आमच्या आमदाराच्या अंडर तेंच्यांनी आयोजीत केल्लो एक बऱ्यापैकी शिगमोत्सव आसा. तेंच्यांनी खूबशी अशी मेहनत घेतलेली आसा. हांगा वर्सान वर्स तेंचे सहकार्य असतात आणि ह्या फावटी सुद्धा तेंचे मोठ्या प्रमाणात सहकार्य मेळ्ळेलें आसा आणि तेंच्यांनी एक शिगमोत्सव बऱ्या प्रमाणान जावचो ह्यो हेतू धरून हो वेवस्थीतपणे शिगमोत्सव आमचो पार केल्लो आसा. त्याच प्रमाणे एक रोमटा मेळ तुम्ही पळयले, माणकुली भुरग्यांचे फॅन्सी ड्रेस, अशे खुबशे प्रोग्राम हांगा आयोजीत केल्ले आनी तांकां बऱ्यापैकी प्रायजीसूय दवरलेली आसा आणि खुबशे जाणांनी भुरग्यांनी म्हाका दिसता खूब बरे परफॉर्मन्स केले, पार्टिसिपेट केले. तशेंच आनी रोमटा मेळ तशेंच आमचे चित्ररथ हे चालू आसा आणि मुखार आनीकूय चालू उरतले, पण तुमचे कोऑपरेशन खूब गरजेचें आसलें आणि ते तुम्ही आमकां बऱ्यापैकी दिल्लेले आसा. ताका लागून तुमचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. आणि त्याच प्रमाणे सांगपाक सोदता की जे परफॉर्मन्स जेन्ना आमी भुरग्यांचे पळयले तेन्ना आमचो बंटी बाब सदांच म्हणटालो की मोठ्यांनी ताळयो दिया, परफॉर्मन्स कसोय आसूं न्ही, स्टेज एक्सपिरियन्स वचपाक जाय, स्टेज फियर वचपाक जाय, ताका लागून स्टेजीर मुखार येवपी अशे हे भुरगे आसले. त्याच प्रमाणे हांगा जे रोमटा मेळ हांगा चालू आसा, ज्या प्रमाणे हांगा जे आमचे चित्ररथ हांगा चालू आसा तेंच्यांनी एक खुबशी मेहनत घेतलेली आसा. तशेंच तेंचे जेन्ना परफॉर्मन्स चालू आसता तेन्ना तांकांय मोठ्यान ताळयो जावच्यो अशें म्हाका दिसता, कारण तेंच्यांनी खुबशी मेहनत घेवन हो परफॉर्मन्स केल्लो आसा आणि खुबशे प्रॉब्लम्सूय तांकां फेस करपाक पडटा, कारण येदे व्हडले परफॉर्मन्स करपाक येदे व्हडले चित्ररथ हांगा घेवन येवप हे खूब गरजेचें आसा आणि खूब इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी हांगा पर्यंत पावल्ले आसा, कारण ते हांगाचेच न्ही खुबशे पयसल्या गांवांच्यान येयल्ले आसा. फॉर एग्जाम्पल काणकोण, फोंडा, मार्शल अशे खुबशे तरेचो खुबशा पयसल्यान येयल्ले आसा. सो तांकां लागून तुम्ही सगळ्यांनी बऱ्यापैकी कोऑपरेट केले आणि अशेंच कोऑपरेट तुमचे सगळ्यां पर्यंत रावपाचे. आमच्या आमदाराचे सहकार्य सदांच आसता, मुखारय आसतले आणि ताका लागूनच तेंच्यांनी 3 फावटी हांगा निवडून येयल्ले आसा आणि मुखारय तेंची एक आमकां गरज आसा, कारण आमचे आमदार आसा ताका लागून हे सगळे कोऑपरेट जाता. आणि त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता की ज्या प्रमाणे तुम्ही सहकार्य करता त्याच प्रमाणे आमकां अशें सहकार्य करीत रावप. आमचे आमदार आमच्या फाटल्यान सदांच आसतले आणि व्हडलें कितें हांव उलयना, बाकी सगळे मानेस्त हांगा उलोवपाचें आसा. ताका लागून म्हाका हांगा येवन हो मान दिवन हांगा उलोवपाक लायल्या बद्दल, एक संदी दिल्या बद्दल हांव मनाक काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच कोऑपरेट करा, सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. कविताबाई, 2 ताळयो आमी कविताबाईक मारुया जे आमच्या शेल्डेची सरपंच आशिल्ली, आणि 2 ताळयो ह्या मार्शल स्टार्सांक आमी दिवया, कारण बरीचशी कलाकृती तांणी हांगा हाडलेली आसा. ताळया कडेन कंजूसी करनाकात. म्हजो आवाज तुमच्या काना कडेन पावता, तुमचे हात दोन एकठांय करात आणि ह्यो ताळयो ह्या कलाकारांक दियात.
कारण तुमच्या ताळ्याचा आशीर्वाद या कलाकारा मेरेन पावूंक जाय. आमचे हॅलो हो एकच चित्रपट भायल्यान वयतलो बाकीचे सगळे चित्रपट भितरले येतले कारण एकट्टान घेवपाक मेळना. परीक्षकांनी थंयच्यानच तुमी परीक्षण करचें. ओके त्यानंतर नंबर 8 येतलो त्रिवेणी कला संघ दुर्गाबाद फोंडा. तांचो चित्रपट आसा जो तोय व्हडलो आसा तोय डायरेक्ट वयतलो. परीक्षकांना हाजे फाटल्यान चित्र तोय डायरेक्ट वयतलो तोय लांब आसा. त्रिवेणी कला संघ दुर्गाबाद फोंडा हाजे फाटल्यान चित्रपट तोय लांब आसा तेन्ना तोय स्ट्रेट वयतलो. हॅलो नंबर 8 फुडलो पंगड जो आसा चित्ररथ जो आसा तो त्रिवेणी कला संघ दुर्गाबाट फोंडे गोंय. दंडासूर द्वारा माता पराशक्ती पर महाअसुर अस्त्र नंबर आसा 8. परीक्षकांनी नोंद घेवची. हो चित्ररथ स्ट्रेट वयतलो. नंबर 8 चित्ररथ हाजे फाटल्यान त्रिवेणी कला संघ दुर्गाबाट फोंडे गोंय. ताजे फाटल्यान महालक्ष्मी नागरिक समिती बांदोडा हो चित्ररथ भितरल्यान येतलो कारण तांकां भितरल्यान येवपाक मेळटा अशें तांणी सांगलेलें आसा. चित्र करपी कलाकार जे आसात
सुंदर अशी चित्रां जातूं भितर ह्या कलेचो आविष्कार जो आसा तातूंत भर घालता आवाजा येवजण तशेंच लायट इफेक्ट आनी आयचे आधुनीक तंत्रज्ञान जे आसा ते ह्या चित्रां भितर आनी जिवंतपणां घालतात. जांकां कोणाक पयशान दिश्टी पडना तांच्यांनी आपले मोबायल ओपन करचे, नेट ऑन करचे आनी गोवा टुरिझम कुडचडे शिगमोत्सव जर युट्यूबाचेर टायप मारले जाल्यार तुमकां पयस आसा जांकां दिश्टी पडना तांच्यांनी आपल्या मोबायलाचेर हे लायव्ह प्रक्षेपण पळोवपाक जाता. कारण ड्रोन कॅमेरा हे प्रक्षेपण लायव्ह करता तेन्ना तुमी ताजोय आस्वाद घेवचो. लायटीचे कॅमेरा जे उबे रावल्या त्यांनी बसचे कारण म्हटल्यार परीक्षक आसात तांकां दिश्टी पडपाक जाय. रेड जे घालून आसात गडे जे आसात तांच्यांनी सकयल रावचे कारण फाटल्यान परीक्षक आसात तांकांय हे चित्र दिश्टी पडपाक जाय. ते मार्काची वळेरी थंय तयार करतात. हो आसा त्रिवेणी कला संघ दुर्गाबाट फोंडा. तुम्हारे इस पल विचरता
जे लोक उबे आसात उदोजान तांचे खातीर एक खोशयेची गजाल आसा. लक्ष दिवन आयकात. उबे जे उदोजान आसात तांचे खातीर खोशयेची गजाल आसा. जे बसल्यात सुवारांचेर तांच्यांनी सांगलां की बसून तांचे पांय वळ्यात खंय तेन्ना उबे आसात तांकां ते बसपाक दितले. जे सुवारांचेर बसल्यात खुर्च्यांचेर तांचे बसून पांय वळ्यात तेन्ना तांणी सांगलांनी की उबे रावन तांचे पांय वळ्यात तांकां बसपाक दिता म्हणून. आता ते केन्ना दिता तें सांगू ना म्हाका. हे सोंपतकीर सांगलां काय कितें म्हणटा पंडीत फुडले चित्ररथाक वाट मेकळी करून दिवची. महालक्ष्मी भितर येतलो तो. आता हे लोक फाटल्यान पळयता ते पिछे मोड कित्याक हो चित्ररथ भितर येवत आसा. आमचे व्हॉलंटियर्स ते आसा तांकां विनंती आसा की तांणी मातशी वाट मेकळी करची त्या चित्ररथाक भितर येवपाक. हॅलो हॅलो हो चित्ररथ भितर येतो ना तो मोबाईल दे मातसो काढून दे. काढ म्हणते ते काढ. हॅलो परीक्षकांनी नोंद घ्यायची. हो चित्ररथ व्हडला कारणान नाही हें नांव जाय म्हाका. हॅलो परीक्षकांनी नोंद घ्यायची. नंबर 2 चित्ररथ वायवी भितर येतना वयलामाचा महालक्ष्मी नागरिक समिति बांदोड़ा फोंडा दंडासुर के आह्वान पर रावण द्वारा माता ललिता का अपहरण करने का प्रयास. वो चित्ररथ वो डायरेक्ट वयतलो तांकां टर्न मारपाक मेळना. दंडासुर के आह्वान पर रावण सेना द्वारा माता ललिता का अपहरण करने का प्रयास. महालक्ष्मी नागरिक समिति बांदोड़ा फोंडा नंबर 3. हॅलो सगळ्यात एका परस एक असे चित्ररथ आणि त्यांचे कलाकारांनी आपले पुराय कलाकारी जे आसा ते ह्या चित्रां भितर वतलेले आसा.
करेगा उसकी आधी शक्ति मुझे प्राप्त हो और मैं 60 सहस्त्र वर्षों तक सभी ब्रह्मांडों में अपनी सत्ता को स्थापित करूंगा। किसी के भी साथ से झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। या चित्ररथ मध्ये देखील फोटोग्राफर काढल्यानं आणि खूप चित्ररथ असतात. करने के लिए ललिता का आह्वान किया है। ये नहीं जानते मैंने अपनी अमोघ शक्ति से दशानन रावण तथा उसकी सेना को पुनर्जीवित किया है और कुंभकर्ण के या चित्ररथाचे परीक्षण झाले असा ताणी इल्लेल्याचं मुखारच आमच्या व्हॉलंटियर्सांक विनंती आसा की तांकां मुखार वचपाक वाट मेकळी करून दिवची. हॅलो हाजे फाटल्यान रामटामे फोटोफाट येता. ह्या चित्ररथा फाटल्यान रामटामे स्टेट बँके कडेन बांदलो आसा. तितले म्हणसर सर्वानंद मातशेर कितें आसा जाल्यार घेवपाक येता. मित्रांनो तुम्ही पळयतात कुडचडे शिगमोत्सव 2025 नव्या उमेदीन नव्या आवेशान गडे मुखार सरतात. तोलाचो गाज आमकां आनी कांय खिणा भितर हांगा आयकुपाक मेळटलो. बऱ्यांतले बरे अशे चित्ररथ येवन गेल्ले आसात. शिगमोत्सवाची उमेद इल्ली वाडत आसा आनी ह्या उमेदीनच आमचे मदीं सर्वानंद बाबा आणि चित्ररथ आसा फाटले ना. आमच्या मदीं गोंय राज्याचे जिल्हा परिशदेचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थबाब गांवस देसाय आमचे मदीं आसा. हांव सिद्धार्थ बाबाक विनंती करता की तांणी ह्या वेळार आपले विचार मांडचे. छत्रपती शिवाजी महाराजाक नमन करून आजच्या ह्या शिगमोत्सवाच्या निमित्तान आमचे मदीं आसा माचयेर आसात आमचे गोंय आमच्या कुडचडेचे सगळ्याचे लाडके आमदार श्री निलेश बाब काब्राल, तशेंच आमचे CCMCचे चेअरपर्सन प्रसन्ना बेंडे, वायस चेअरपर्सन योलांडा आनी सगळे कुडचडे म्युनिसिपालिटीचे आमचे कावन्सिलर्स, आमच्या शेल्डेची सरपंच कविता गांवस आसाय, डेप्युटी सरपंच प्रमोद गांवस आसाय, असोल्डेची आमची डेप्युटी सरपंच दीपश्री नाईक, असोल्डेचे सगळे पंच मेंबर्स, शिगमोत्सवाच्या कमिटीचे सगळे मेंबर्स, जमिल्ले सगळे मोगाळ भावन आनी भयणीनो,
सगळ्यात पयलीं हांव सगळ्याक शिगम्याच्यो परबी दिता. एक सांगून दिसता चड वेळ घेना, कित्याक सगळ्याक एक खेपे शिगमोत्सव सेलिब्रेट जाला थंय सगळी कडेन म्हाका दिसता 4 ते 5 जाल्ले आसा सकाळ फुडें. आनीक म्हाका दिसता पूण ह्या खेपे आमच्या हे कुडचडेचे शिगमोत्सव आमच्या अध्यक्ष आमदार निलेश बाब काब्राल यांच्या अध्यक्षते खाली इतली बरी सुंदर केल्ले आसा आनी सगळे ज्या तरेन मांडावळ केल्ली आसा ते दिसता म्हाका एक 2 ते 3 म्हणल्यार ज्या तरेन तांणी सांगलें की 2 ते 3 म्हणल्यार लोकांक पळोवपाक मेळटलें आनी सगळ्यांची सोय बरी तरेन जातली त्या तरेन ताणें सुंदरशी मांडावळ केल्ली आसा. आनी त्या बद्दल हांव तेंचे आनी सगळ्याचे जे कमिटी आसा तेंचे सगळ्याचें अभिनंदन करता. आनी बरें दिसता एक सुंदरसो कितले वर्सांनी म्हाका इतलो बरो आनी एक वेगळे तरेचो नियोजन केल्लें आयज आमदाराच्या अध्यक्षते खातीर पळोवपाक मेळटा. आयज सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या पारंपारीक जेन्ना आमी शिगमो म्हणटात तेन्ना आमच्या गांवांक सगळ्याक आंगणाक हो शिगमो खेळटाले. आनीक जशें आयज आमकां पळोवपाक मेळटा कितलेशेच जे पार्टिसिपंट आयले त्या मदीं आमचे शिगमो जेन्ना म्हणटात आमी तेन्ना काणकोण साकून सुद्दां आयले, गोफ खेळटाले, तेन्ना दिवल्याचो खेळ खेळटाले. अशे कितलेशेच आमकां जे आयज पारंपारीक जे आमचो शिगमो म्हणटात आनी पारंपारीक जे खेळ आसात ते आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. आनीक त्या सगळ्याचे पार्टिसिपंट आमी जितले जाण आयज रोमटा मेळ आयल्या, जितले जाण आयज सगळे बाकीचे सगळे आयल्यात तेंचे सगळ्याचें अभिनंदन करता. कित्याक आयज सगळे पार्टिसिपेट करप, आयज फॅन्सी ड्रेसाक सुद्दां कितलेशेच भुरगे आज पार्टिसिपेट केल्ले, पूण सगळे पेरंट्साक आनी तेंचे पळोवपाक गेल्यार कौतूक करपाक जाय आमी. कित्याक हांगा प्रायजाच्या आशेन कोण येना, कित्याक ते म्हाका दिसता कितलेशेच आयज फॅन्सी ड्रेसाक आयिल्ले तेंचे कॉस्ट्युमूच पळयल्यार म्हाका दिसता कितलेशेच हजारांनी तेंक खर्च जाल्लो आसता. पूण एक भुरग्याचे स्टेज फियर आमच्या सरपंचान सांगलें स्टेज फियर काडपाक हे इतले लोकां मदीं आयज खरें एक बरें हो प्लॅटफॉर्म मेळटा आनी तेजी बरी संदी आयज सगळी पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्याक दिल्ली आसा, घेतली आसा. त्या बद्दल सगळ्याचें अभिनंदन करता. आनी एक सदांच शिगमो जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना कोण ना कोण तरी एक कलाकार आसतात, कितलेशेच कलाकार ह्या मदीं ते आपले छाप सोडून वतात. त्या बदली म्हाका दिसता एक शंभू आमचो जे आमी पळय बंटीन सुद्दां सांगलें, शंभू जो पयलीं म्हाका दिसता कितलेशेच वर्सां 2-3 वर्सां हांगा आपले जे वेगळे तरेन आपली कलाकारी तेणी सादर केल्ली आनी जी म्हाका दिसता आयज सुद्दां भुरगीं सुद्दां आमचे तेंचे सगळीं जाण याद करतात. जे आयज एक्सिडेंट खंय तरी जालो आनी तांकां येवपाक मेळना, पूण फुडें सुद्दां तेणी येवचें अशें मनांतल्यान सगळ्यांक दिसता. आनीक जे आयज शिगम्याचे सगळ्याक हांव परत एकदां अभिनंदन करता आनी तेंचें प्रोत्साहन करता की कितलेशेच हे हांगा शिगम्याक हांगा येवपाक तेंचे खातीर तेमी कितलेशेच दिसाचो परिश्रम तेंचो सांजचे डेली प्रॅक्टीस आसता, परिश्रम तेंचो जे मी घेतला त्या बद्दल तेंचें अभिनंदन करता. आयज आमदार आमचो निलेश बाब काब्राल हो एक कुडचडे एक डेव्हलपमेंट करपाच्या दृश्टीन आपले कितलेशेच केल्ले आसा आनी दृश्टीन तेंचे पळयल्ले आसा आनी त्या खातीर साथ दिवपाक आमी पंचायत म्हणत आमी म्हणत सगळे तेंच्या सदांच तेंचे बरोबर आसतले आनी कुडचडेचे एक बरे कुडचडे जावचे आनी कितलेशे डेव्हलपमेंटाचे तेंच्या दृश्टीन आनी आमच्या दृश्टीन जे स्वप्नां पळयल्ली आसा ती स्वप्नां पूर्ण करपाक आमी तेचो सदांच साथ दितले. आयज चड वेळ घेनासतना ह्या सुवाळ्याक म्हाका सगळ्यांनी आपयलो, सगळ्यांनी मान सन्मान जो दिलो, मान सन्मान जो दिलो त्या बद्दल हांव सगळ्याचे आयोजकाचे मनांतल्यान आभारी आसा. थँक्यू. देव बरें करूं. सिद्धार्थ बाब, शिगमो म्हळ्यार उमेद आनी ही उमेद दर एका कलाकाराक, उमेद दर एका वांगड्याक, उमेद दर एका गड्याक, दर एकटो गडो नवे विचारांनी नव्या उमेदीन मुखार सरता, नव्या तळमळीन वावुरता, आपलो शिगमोत्सव फुलोवपाक, आपल्या शिगम्यातलो रोमटामेळ फुलोवपाक आनी असोच रोमटामेळ मुखार सरत आसा. शिगम्याची उमेद, शिगम्यातले कला आविष्कार आमी आतां पळयले, थोर ताशाचो आवाज इल्लेलो मुखार सरत आसा. रोमटामेळ इल्लेले मुखार सरतात, तांकां इल्ली गती दिवया. जे कोण मदीं उबे आसात तांकां विनंती आसा की मातशी वाट मेकळी करून दियात तांकां मुखार सरपाक. रोमटामेळाचे गडे इल्ले इल्ले मुखार सरत आसात. मातशे जे मुखार उबे आसात तांकां विनंती आसा की तांणी मातशे कुशीक सरचे आनी रोमटामेळाक भितर सरपाक वाट मेकळी करून दिवची.
आमच्यामध्ये कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आसात बा प्रसन्ना भेंडे, त्यांचे विचार आम्ही आता ऐकूया. सगळ्यांक नमस्कार. गोय राज्य पर्यटन खाते आणि कुडचडे सावड्डे शिगमोत्सव समिती आणि आयोजित केल्ल्या अखिल गोवा चित्ररथ रंगटामे लोकनृत्य तसेच वेशभूषा स्पर्धेक आमच्या भितर आमचे कुडचडेचे लाडके आमदार सलिलेश काब्राल आसात, तसेच आमचो झेडपी बाब सिद्धार्थ, तसेच आमचो एक्स चेअरपर्सन आणि काउन्सिलर बाब विश्वास, एक्स चेअरपर्सन आणि काउन्सिलर सरप्रदीप, एक्स चेअरपर्सन काउन्सिलर बाब सुशांत, एक्स वायस चेअरपर्सन रुचा, तसेच वायस चेअरपर्सन योलांडाबाई, तसेच सरपंच कविता, तसंच वायस सरपंच प्रमोद, मनोज BJPचो अध्यक्ष, तसेच हे सगळे मानीस जे हांगा माचेर बशिल्ले आसात. तुमकां जाणा आसतलें हो शिगमो वर्सान वर्स हांगा आमचो आमदार घडोवन हाडटा, तशेंच टुरिजम खातें हाका हातभार लायता. मेन म्हणल्यार तुमच्या अफाट जो प्रतिसाद हांगा जो लाभिल्लो आसा हो मेन प्रतिसाद, कित्याक तुमचो जो प्रतिसाद आमकां मेळटा तातूंतच आमची आनी उर्बा वाडटा. आनी मेन म्हणल्यार थंय सिद्धार्थान सांगलां, तुमी जाणा आसतले शिरोड्या फोंड्या शिरोड्याचो आज आशिल्लो सो आमच्या आमदारान कॅन्सल करून फक्त कुडचड्यार आज दवरिल्लो आसा. एक्चुअली शिरोड्याने आज हांगा आशिल्लो, कित्याक दोनी कडेन वाटून वचचें न्ही म्हणून शिरोड्या कॅन्सल करून जो कुडचड्यार आज दवरला सरान. तशेंच आनी तुमी जाणा आसतले काल मडगांव सकाळीं 7 जालीं, फोंड्या सकाळीं 7 जालीं, पूण कुडचड्यार अशें जें आमकां एक आयोजन केल्लें सरान सगळ्याक बसून, तशें आमचे जे कार्यकर्ते आनी दीस रात मेहनत करून आमी जाणा बाब मुकून, तशेंच आमचे राजेंद्र सर, अशें कितलेशेच हे आसा वॉलंटियर आसात, हांच्यांनी खूब मेहनत घेतिल्ली. तशेंच आमचे पुलीस भाव हांणी खूब मेहनत घेतिल्ली आसा. कित्याक तुम्ही वतात ते पळयता आसतले फोंड्या आनी मडगांव सकाळीं 7 जालीं लोकांक बावड्याक चित्ररथ पळोवपाक मेळना, कित्याक रमटामे पयलीं दवरिल्लो आनी मागीर चित्ररथ जालो. सो चित्ररथ मागीर लेट जाल्या कारणान लोकांक घरा वचचें पडलें, लोकांक पळोवंक मेळूना. सो ताका लागून आमच्या सरान कालूच अकस्मात डिसिजन घेवन पयलीं आमी चित्ररथ दवरलो, मागीर रमटामे दवरलो, कित्याक तुमकां सगळ्याक चित्ररथ चड उमेद आसा पळोवपाक. तशेंच ल्हान ल्हान भुरगीं आसा तांकां चित्ररथ चड आवडटा, म्हणून आमी तो चित्ररथ पयलीं दवरून रमटामे मागीर दवरलो. तशेंच आज हे फॅन्सी ड्रेस तुमी पळयला आसत, ल्हान ल्हान भुरगीं कितलींशीं ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं आयिल्लीं, तांकां एक प्लॅटफॉर्म जो मेळटा एक ह्या निमित्तान शिगमोत्सवाच्या, हांव तांकां पेरंट्सांक खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक इतले ल्हान ल्हान भुरगीं, एकटो तर बाब ज्युनियर दिनेश कावराज सर जावन आयिल्लो, ताका खूब वालोर दिता, कित्याक ल्हान भुरगो तो, आनी त्या ल्हान भुरग्यांक इतले बरें हांगा जे परफॉर्मन्स दिले आसा ल्हान ल्हान भुरग्यांनी, तशेंच जे व्हडले आशिल्ले सिनियर गटान ताणें बीन आपलो बरो परफॉर्मन्स दिल्लो आसा. चित्र तुमी पळयलें आसतलें कितलेशेच चित्र गेले उरले आनी फाटल्यान थोडे, आनी आतां आमी रमटामे चालू करतात. तशेंच जे आयोजन समितीचे परीक्षक हांगा बशिल्ले आसात तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी हांगा वेळांत वेळ काडून आयले. तशेंच पत्रकार भाव, तशेंच आमचे सगळे मानीस, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका हांगा आपोवन मान दिल्ल्या बद्दल सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव रमटामेळ जो आसा तो आतां येता लागीं पावल्लो आसा. आमच्या व्हॉलंटियर्सांक विनंती आसा की हो जो आवाज ते सायडीन चित्ररथाचो चालू आसा तो मातसो तांकां वचून सांगचे आनी बंद करपाक लावचो. आमच्या व्हॉलंटियर्सांक एक विनंती आसा की जो आवाज जे चित्ररथ मुखार गेले तांचो आवाज मुखार चालू आसा तो मातसो बंद करपाक लावचो. जर तर हांगा कोणी आसा आनी म्हजो आवाज तांच्या काना कडेन पावता आनी ह्या चित्ररथाच्या वांगडाचो जर तर नंबर तुमचे कडेन आसा जाल्यार ताका मातसो फोन करून सांगात की ताचो आवाज मातसो बंद करचो म्हणून. कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव मंडळाचो रमटामेळ इल्लेलो मुखार सरता. मातशें मोठ्यान देपा मारून इल्लेले मुखार सरचे, लोकांनी मातशें कुशीक करून तांकां मेकळीक दिवची मुखार सरपाक.
आमचे पोलीस वांगड्याक विनंती आसा की मातशे जे मुखार जे चित्ररथ आसा आनी तांचो जो आवाज चालू आसा तो मातसो बंद करपाक लावचो. नवीन मुखार जे लोक आसात तांकां विनंती आसा की तुमी मातशे फाटीसरचे रोमटा मेळा घेवपाक हातभार लावचो. हॅलो हांगा म्हाजे बरोबर अघोरे बाबा आसा तुमी पळयतात हो हेका तुमी वळखतात कोण खबर आसा कोण हा मोठ्यान समीर वस्त मोठ्यान ताळे लावले ताचे खातीर आपले कला तो हांगा सादर करता अघोरे बाबा. आणि अजूनही काय जाल्ला अजून आता मेन जे आसा ते प्रकरण तातूंत भितर कळपा तुमकां तो उजो येता तो कसो येता. तशेंच आमचो पुरुषमर मोदी आसा नरेश वस्त तेन्ना ह्या दोन्ही कलाकारांक मोठ्यान ताळे मारपाक जाय. उदोच्यान तुमी ताळे मारले मोठ्यान ताळे दवरी ह्या बाय. हॅलो हे पळय हे अशें जावपाचें आसा तेन्ना लोकांनी सायडीक रावचे तुमचेर उजो म्हणपाक शकता.
हॅलो लक्षात दवरात रोमटा मेळा वाटल्यान आनीकय 7-8 चित्र लायनीक आसात. सद्याक येता कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव मंडळ कुडचडे गोंय. हो चित्र कोणतो होय तुगे जाले सादरीकरण तू चल तुगे जाले सादरीकरण असो ह्या जान अशी स्पॉट कर तुगे मार घातले तुगे जजेसांनी मार घातले रे तुझ्या वचपाचा पळया समीर वस्त अगोरी बाबा अगोरी बाबा 2 आसात. एक समीर वस्त आणि दुसरो वैभव देसाय श्रावण. बदल वेशभूषा सादर केल्ली. बंटी मदीं जे लोक आसात तांचे लागीं मागता आतां रोमटा मेळ खूब व्हडलो आसा. हे मदीं कॉर्नराचेर आसा तांकां रोमटा मेळ सादरीकरण करपाक तुमी वाट दियात. तुमी जर मदीं रावले जाल्यार तेंच्यांनी सादरीकरण खंय करपाचें. येस तेच तुवें सांगलें तेच. ते दोन्ही बाबांक धाड तांकां उजो घेवन वयतले फाटल्यान उजो घेवन धाड बंटी मुखार. फॅन्सी ड्रेस आणि ज्युनियर सिनियर कॅटेगरी सगळे सादरीकरण जाल्ले आसा. दोन्ही जजीस जे आसात ते आता रिजल्ट तयार करतले कारण वदोळ ताचे सादरीकरण जाल्ले आसा. तेन्ना दोन्ही जजीसांनी रिजल्ट तयार करचो. वेशभूषा सर्तीचो रिजल्ट तयार करचो.
सगळे लोक कशाच फाटल्यान सरना. आता दोघी जाण बाबाक विनंती आसा की लोकांक मातशें फाटल्यान काडपाचें. कितें आसता जाल्यार शक्ती तुमची वापरात. आधुनीक बाबा आसात, दोन्ही बाबाक शक्ती वापरपाची आनी ह्या लोकांक कुशीक काडपाचें. समीर बाब, समीर वस्त, तुजो कितें जादू आसल्यार कर आनी हांकां मातशें फाटल्यान काड. हा, सगळ्या लोकांचेर लोकांचेर तेवटेन तेवटेन ते सायडीन ते सायडीन ना. हो म्हाजेर मारपा लागलो. रोमटामेळ फुडें सरना कारण तुमी रोमटामेळाची वाट हाडिल्ली आसा. त्या खातीर रोमटामेळ आडकोन उरलेलो आसा. मदीं जे लोक आसात तांचे कडेन उपकार करूं मागता सायडीक रावचे, कारण व्हडलो रोमटामेळ आसा तांकां हांगा सादरीकरण करपाक जागो जाय आनी तुमी सगळे मदीं येयल्ले आसात. एकटोय आसलो ना. उसका ये है ना, उससे ये होएगा। ये ना वो कवर फ्लैश पावरफुल मारा रहेगा और 7.6.8 ऐसा रहेगा। थोड़ा ऐसा बैन करना चाहिए। चल
चल